नासलेले तिगूय जाण वांगडाच अरेस्ट जाता वांगडाच एका कडेन म्हणल्यार इट्स व्हेरी क्लियर एंड कट दॅट दे वेर इन कोऑर्डिनेशन्स अँड दीस वॉज अ प्लॅन टू किल मी. रामा काल एक व्हिडिओ तुवें सगळ्याक व्हायरल केल्लो कोणी तरी मुद्दम जावन तुजेर खंय अटॅक करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी मागीर तुमी पुलीस स्टेशनारूय गेल्ले कंप्लेन फायल करपाक. सो कितें एक्झॅक्टली तो इशू आनी कितें जालें तेचे फुडें? सी कशें आहा बेजिकली सगळे यंत्रणा यूज केली सरकारान ओके आनी ही सगळी सगळे भाशेन यूज केले हॅरेसमेंट करपाक घराचेर पावले गाडयो जळयल्यो ओके सगळे करून मेळटाले केसीस घातल्यो. आतां लास्ट तेंच्यांनी कितें केलें हांवें जें उरलें म्हाजें फ्रिडम ऑफ स्पीच सुद्दां बंद करपा लागून आयज केस घातली आनी तुमी पळयलां की जेलीन थंयसर जेसी मारली आनी थंय हांव आतां ज्युडिशियल कस्टडीन हांगासर जेलीन सुद्दां म्हाका पावयलो. आतां जेलीन असो तरेन पावयलो की हांवें व्हडलें मर्डर बीन केला काय म्हणून अशें लोकांक सुद्दां तितले काळे कपडो बीन घालून. आतां हें सगळें जें करता पळय तें म्हाजें वॉयस दाबपा खातीर करता आनी हें करपाचें कारण जें आहा पळय हें हांवें फक्त स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टराचेर उलयल्लो म्हणून आज सगळे क्वेश्चन केल्लें चीफ मिनिस्टर होम डिपार्टमेंटाक क्वेश्चन केलें म्हणून हें आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हें चालू आसा. सो जेन्ना बेल मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका ह्या केसीन बेल मेळ्ळ्या उपरांत चवथ्या दिसा म्हाका फर्स्ट अटॅक जालो. 5 दिसाची रिपोर्टींग आसता पणजे रिपोर्टींग केल्या उपरांत हांव घरा कडेन वतालो तेन्ना त्याच जंक्शनाचेर लेफ्टान वयता तेन्ना ते 2 भुरगे जे काल परत मेळ्ळा त्याच 2 भुरग्यांनी म्हाका अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो. तेंच्यांनी धुकल्लो लोक येयले म्हणून म्हाका धुकल्लो गाडयेचेर आनी ते गेले. आतां त्या दिसा आफ्टर 7 days or 8 days ऑफ टायम परत त्याच जाग्याचेर पयर सांजचे वता आसतना थंयसर लेफ्ट घेवपाचें जेन्ना हांव स्ट्रेट वयतालो कित्याक आय हॅड गॉट अ कॉल एट गोवा वेल्ल्या त्या जंक्शना कडल्यान ते थंयसर ऑलरेडी प्लॅनिंग करून थंयसर रावल्ले आनी थंयसरल्यान फाटल्यान हो तिसरो भुरगो आतां नवीन भुरगो हाडलो आनी तेणी गाडी मारली आनी मागीर गाडी मारली कारण ऑटोमॅटिकली हांव भायर सरलो आनी मागीर बाकीचे जो कोण म्हाका वळखता तो मनीस गाडयेन येतालो तो फाटल्यान रावलो आनी तेणी पयलें ऑफिसर रेस करून हाडून तेणी फाटल्यान मारलेली पण. सो हांव भायर सरलो काय न्हू सेम डायलॉग जर त्या दिसा दिल्ले पळय की सायड सिग्नल घेवन न्हय मारा आनी मागीर स्टार्ट आर्ग्युमेंट थंयसर आनी हांवें पळय जाल्यार तेय टायमाचेर हांवें सायड लायट मारलेली आनी पयल्या सायड लायट ऑन आशिल्ली आनी मागीर ह्याय टायमाचेर एक्चुअली म्हाका सायड लायट मारपाची गरज नाशिल्ली कित्याक आय वॉज गोईंग व्हेरी स्ट्रेट. सो ताका कितें हांव त्या जंक्शनाचेर चुकलो म्हणजे तिणी फास्ट येवन गाडी म्हाज्या फाटल्यान मारली आनी ताज्या नंतर जे 2 जाण भुरगे विचारपाक येयले मास्क घालून येयल्ले तो हेल्मेट काडपाक रेडी नाशिल्लो काम हो गया आ जाओ म्हणपालो आनी तो ते सायडीन पळयतालो भुरगो आनी ते सगळे ते सायडीन पळयता तेन्ना म्हाका ते फिशी लागपाक लागले आनी वेन आय वॉज वॉचिंग देम ताजे कडेन एक दी व्हडली सुरी त्या भुरग्या कडेन थंयसर आशिल्ली. सो तो दुसरो भुरगो आहा पळय तेज्या वांगडा आशिल्लो पळय तो त्या दिसा मारलो तो फुडें येयलो आनी क्या हुआ म्हणपाक लागलो अकस्मात थंयसर. सो ताका हांवें म्हणलें कॅन यू प्लीज रिमूव युअर मास्क. सो तेणी मास्क काडले तेन्ना म्हाका लायट पेटली की दीस इज द सेम पर्सन हू हॅव. सो हांवें ताका हांगासरल्यान वच म्हणून सांगलो बिकॉज आय न्यू दॅट थंय सुरी दाखयला म्हाका आनी हे सायडीच्यान हें केलां म्हणल्यार आय फील दॅट समथींग इज हॅपनिंग ओवर देर. सो आय थॉट दॅट बेटर ऑप्शन फॉर मी इज गो ऑन रिकॉर्डिंग वॉट एवर इज दे आनी हांवें रिकॉर्ड केलें आनी सगळ्यां कडेन दोळे मुखार आयिल्लें आसात आनी ह्या भुरग्यांक ह्या लोकांक एक्चुली पळोवपाक गेल्यार दुसरे दिसा पुलिसांनी मागीर व्हायरल सगळें जालें. हांव त्या वेलवीन म्हणटा तो फुटबॉल एसोसिएशनाचो जो कमिटी मेंबर आशिल्लो ओके ताणें वायस चेअरपर्सन हो कोण तरी आसलो ट्रेजरर आशिल्लो कोण तरी. सो ही हॅव सेव्ड मी. त्या दिसा खऱ्यांनीच देव पावलो तेज्या थ्रू राखणदार पावलो पुरीस पावलो आनी गणपतीच्या देवळाक गणपती पावलो म्हणटात. सो सांगपाची गजाल इतलीच सांगूंक सोदता म्हजेर एटॅकाचेर वयर अटॅक चालूच आसा आनी हें बेल आतां म्हजे हितून विचार येता की हांवें जी बेल घातलेली आनी म्हाका 5 दिसाची थंयसर रिपोर्टींग आशिल्ली ती रिजेक्ट करपाक लागून चवथ्या दिसा हें प्लॅन जाला काय कितें. सो म्हाका परत जेलीन व्हरपाक सोदता हांवें हात उखलचो म्हणून एकदां 2दा न्हू तिसरे फावटी हें फाटल्यान हाडून गाडी म्हाका तिसरे फावटी मारली. एकदां हांव आनी म्हाजो मिडिया पर्सन भाव थंयसर वतालो हांगासर दोनापावल थंय बीन एकट्यान हाडून फाटल्यान मारलेली सेम स्टायल आनी म्हाका दिसता की म्हाजो हात उखलतलो आनी खंयच्यान दुसऱ्यान रिकॉर्डिंग करतलो आनी मागीर ते तोपतले थंयसर आनी वयतले ही प्रयत्न चालू आसा. म्हाका दिसता हे सगळे गोंयच्या लोकांक खबर आसा हे कित्याक लागून जाता आनी कोण करता ते हें सांगपाची गरज ना. आनी हे जे मिंगेल आतां 3 जाणांक धरलेले आसा 2 मायग्रंट तांकां हायर करपी मनीस आशिल्लो हो मिंगेल कित्याक भायले मनीस ज्या पर्यंत गोंयकाराचो साथ ना त्या पर्यंत भायले मनीस थंयसर कॉन्फिडेन्शियली हें करचो ना आनी हेतून कळटा की हांवें तोच धुकलपी मनीस आशिल्लो त्या दिसा हो मिंगेल म्हणून हांव ताका केन्ना वळखना कांय ना बट आतां जेन्ना म्हाका खुबशे लोकांनी फोटोज धाडले
ताजे हिस्ट्री शुटराच्या वांगडा तेजे कनेक्शन्स येवपाक लागले आनी आय हॅव ऑलरेडी गिवन दीस मॅटर टू दी पुलीस की हो हिस्ट्री शूटर जे आसा पळय सांताक्रूज आनी बाकीचे हांचे कनेक्शनान हो फोटोग्राफ इंस्टाग्रामाचेर सगळे आसा आनी खुबशे लोकांनी धाडपाक लागले की तो भुरगो सायटीक घालो तो हो भुरगो म्हणून. सो हे सगळे फूल जेन्ना हांवें पुलीस स्टेशनाक दिले सो ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी हांवें व्हेरी क्लियरली सांगलेलें आसा म्हाका मारपाक सोदता जाल्यार तुमी आझाद मैदानाचेर खरे गुंडा आनी खरे तुमी पॉवरफूल मनीस जाल्यार आझाद मैदानाचेर हांव स्वता येता 100 लोक घेवन या आनी हांगा मारा ठाक करून हांगा मारा म्हाका कित्याक एनीवे तुमी लिपोन जे मारचे जाल्यार तुमी नांव करा मरे म्हाका रामा काणकोणकराक गोंया खातीर वावुरताले त्या मनशाक हांगा धरून मारलो म्हणून तुमचे. तर हांव ह्या गोश्टीक भिवपाचो ना आनी भियल्लोय ना आनी म्हाका दिसता तेंचे कडेन सगळे वापरून ते काबार जाल्ले आहा. आतां तेंचे गँगस्टर्स जे आहा पळय गोंयचे जे मायग्रंट्स आनी बाकीचे जे हिस्ट्री शिटर्स आहा पळय हांकां वापरता आमकां एक्टिविस्टांचो वॉयस काबार करपाक अशें म्हाका दिसता आनी हे वॉयस काबार जावचो ना. आतां ऑलरेडी 3 जाणांक मिंगेल आरोजो म्हणून आनी लामाणी आनी 2 जाण लामाणी तांकां कर्नाटकांचे ते मनीस आहा पळय तांकां जे हायर केल्ले म्हाजें अशें दिसता हायर केल्ले कित्याक हे जे आहा पळय हांव तांकां वळखना ते म्हाका वळखना. पूण त्या दिसा जेन्ना स्टेटमेंट जेन्ना पळयलो हांवें बारीक तर पळोवपाक गेलें ताका विचारलें तुम क्यों आए हैं तो म्हणपालो कुछ नहीं ऐसे ही जा रहा था म्हणपालो नाव चेंज करून. मागीर परत वो कौन है वो भी तुम उस दिन थे का विचारले तेका तुम्ही तो है ना नहीं वो उसको पूछो ना का म्हणपालो उसको पूछो तू तेका वळखना तू तेका पिकअप करता त्या भुरग्याक जो तुज्या वांगडा आसलो पळय येल्लो कलरची बायक घेवन आनी मागीर तेका पिकअप करून दुसरे बायक पिकअप करता कित्याक तेजी चावी आमी दवरली थंयसर दुसरी जी हाडून मोकलेली ती आनी ताका घेवन तो वता. सो म्हणल्यार तिगूय जाण पार्टनरशिपान एकलो नावेल आतां जे एड्रेस दिला प्रमाणे पुलिसांनी जी FIR केला तेजे FIR करूं ना तेंच्यांनी अजून पर्यंत. NC नॉन कॉग्निजिबल जी कंप्लेन घातली NC बरयली आहा त्या कंप्लेनीच्या प्रमाणे तेंच्यांनी नॉर्थ एक नावेली आहा एक म्हापसाचो खंय आनी एक सांताक्रूजाचो तर 3 डिफरंट लोकेशनाचे मनीस एकठांय जाता आनी एकठांय एटॅक करपाक लागून प्लॅन जाता. सो म्हाका दिसता की हाजेर सरकार कंप्लिटली म्हाका दिसता की NC करप अटेम्प्ट टू मर्डर चाकू दाखयता आनी NC करप ह्या गोश्टीचेर. आनी हांवें उतरांनी उलयलो हांव जेलीन 14 दीस कस्टडी. लॉ कोणाक हो कॉमन मनशांक लॉ कोणाक हो फक्त CMाच्या प्रोटेक्शनाक काय लॉ हो जनतेकूय तितलोच इक्वली आसपाक जाय हे क्वेश्चन जनतेन चीफ मिनिस्टराक करपाची गरज आसा. सो जेन्ना तुमी पुलीस स्टेशनार गेले कंप्लेंट करपाक तेन्ना NC घेतला पुलीस हेचेर सिरियसली एक्ट करिना अशें म्हणपाक. NC करप म्हळ्यार कितें रे चाकू दाखयलो मरे ताणें म्हाका 2 फावटी अटॅक केलो मरे तांणी दुखल्लो मरे ताणें म्हाका त्या दिसा लोक आशिल्लो म्हणून हांव सुटलो मरे आनी प्लॅन्ड अटॅक जाता मरे वो. वाय द 3 डिफरंट पीपल हू इज नोईंग इच अदर इज कमिंग अँड अटॅकिंग ओवर दे. अकस्मात कॉर्डिनेशन जाता आनी बायक सोडून ते धांवले थंयसर आनी मागीर पुलिसान म्हाका जेन्ना कॉल केलो पुलीस म्हणपालो अरेस्ट केले. मागीर म्हाका परत म्हणपालो तांच्यांनी सरेंडर केला. वॉट इज दीस नॉनसेन्स. यू आयदर कॅन अरेस्ट दॅट पर्सन ऑर समवन कॅन सरेंडर. सो हेजेर हे जावतले डेफिनेटली एंड आय एम नॉट गोईंग टू सीट डावन एट होम. आय एम गोईंग टू गो टू द कोर्ट. हांव जे कितें पॉसिबिलिटी आहा कोर्टान वचून करपाक जाय ते हांव करतलो. तुज्या कंप्लेनाचेर आतां अपडेट कितें आसा. कंप्लेनीचेर अपडेट काल पर्यंत जे भाशेन आसलेली तांकां खंय दवरले तांच्यांनी तांकां डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रा कडेन खंय तांणी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन व्हेल्ले वीच इज अ व्हेरी स्मॉल म्हळ्यार इट्स लायक जस्ट डिटेन करता पळय त्या भाशेन तांकां केल्ले आसात. सो एक अटेम्प्ट टू मर्डर करपी मनशाक डिटेन करता म्हाका ही सगळ्यांच्याक व्हडली लजेची दिसता आनी हातून कोण कोण इनवॉल्व आसूं शकता हे तुमच्या मुखार हांवें ऑलरेडी दवरले आसात. रिसंट अटॅक जो म्हजो हांव इश्यूज जो घेतालो खापरेश्वर देवस्थानाचो विशय हांव घेतालो आनी तातूंत तुमकां खबर आसा त्या इन्सिडंटान कोण कोण इनवॉल्व आसा खंयचे MLAक मेन क्वेश्चन करता एक रोहन कवटेकर आनी चीफ मिनिस्टराक करता. सो ह्या हेतून कोण कोण भागीदार आसूं शकता हेंय लोकांच्या मुखार हांवें दवरले आसात कित्याक हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत ही गजाल घडलेली आहा आनी तोवूय बीन तेज्या नंतर म्हाजे चीफ मिनिस्टराक लागून हांव केस जाल्ली म्हणून हांव अरेस्ट जाल्लो. 5 दिसाचें रिपोर्टिंग चालू आशिल्लें. ही केस कोणाची आसलेली CMाचे रिलेटेड केस आशिल्ली. सो हे दोगूय जाणांचे म्हाका दुबाव येवपाक डेफिनेटली लागलेलो आसत आनी हातून कनेक्शनान आशिल्ले खुबशे लोकांक कनेक्शनान आशिल्ले लोक उलयता ते प्रमाणे हे जे रिंग सर्कल आहा पळय जे काल अटॅक करपी थंयसर मनीस लिंक अशे फोटवाच्या अनुसार दिश्टी पडटा. तूं कंप्लेंट फायल केल्ली ते नांवां कितें तिगांयची. हे मिंगेल आरावजो सांताक्रूज रावता
अशोक म्हणून आसा लामानी आणि मजुरुद्दीन म्हणून एक नाव सरनेम आय डू नॉट नो अबाउट इट मुझूड बट तो तीग जाण एक एकठांय केल्ले आसा सो तिगूय जाण एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार दे आर नोन टू ईच अदर कित्याक काल जेन्ना येता पळय अकस्मात तीग जाण तीन डायरेक्शनान धांवंक जाय आशिल्ले जर वांगडा नासलेले तिगूय जाण वांगडाच अरेस्ट जाता वांगडाच एके कडेन म्हणल्यार इट्स very clear and cut that they were in coordinations and this was a plan to kill me.